Gesù, 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 शांतीची तुझो आमचे भितो, शांतीची तुझो आमचे भितो, सौदास ती वावती दोबोर, सौदास ती वावती दोबोर. Gesù, 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 कर्जाची शांती आमची शक्ती, कर्जाची शांती आमची शक्ती, तिसरा ती आमका दोनी, तिसरा ती आमका तुनी. Gesù, 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 बापाची शांती आमचेर रोखोय, बापाची शांती आमचेर रोखोय, झुजाची मोडा उगोय, झुजाची मोला उबोय. Gesù, 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 शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलोय, शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलोय, सासणाचे शांती पावोय, सासणाची शांती पावोय. Gesù, 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 Gesù. Gesù, देवाच्या तुका, जेजू तूं शांतीची झोर, जेजू तूं आमची शक्ती, जेजू तूं बापाची शांती. ह्या भोव पवित्र संस्कारांत हीच शांती घेवन, हीच शांतीचो कुंवर तूं आमचे पासत खरेपणी हाजीर जाले. आमची नदर तुजेर दवरून सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान, सगळे सक्तीन आमची मान खोल बागावन तुका आमच्या सुन्याक आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता.
जेजू आमचे मुखार ह्या वेळार हाजीर आसा. सगळी महिमा सगळी वंदन ताकाच फावो. सृश्टीचो रचनार तो. स्वयंबाची सगळी भांडारां आमचे पासत ताणें दिल्या. आमचे मन आमचे काळीज ह्या वेळार ताका उबारले आनी सगळींची सृश्टीची देणी आमी पळयल्यान अणभवल्यान तांचो फायदो काडला ती आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. दर एक वस्त देवान मोगान रचलेली, आपुरबायेन रचलेली. आनी दर एक वस्त रचता आसतना आनी रचून जाल्या उपरांत ताणें म्हणलें हें बरें, दीस इज गूड. सगळें बरें जें देवान रचलां तें आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया आनी ह्या देण्या पासत ताका आर्गां दिनवास दिवया. खेरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसा आसिजेचो बाग्योन फ्रांसीस हाची आमी परब मनयता. सीजन ऑफ क्रिएशन अखेरीत मागण्यांचो काळ सप्टेंबराचे पयलीर जो सुरू जाल्लो ताची संपादनी जाता. आमचे दियोसिसीन ही संपादनी आयतारा दिसा 5 तारखेर जातली. फाल्यांच्या दिसार सगळे आमचे पशु आसात, पेट्स आसात, तांचेर आशिर्वाद आमी मागतले. ही सृश्टीची देणी आमकां देवाची देणी. ही सृश्टीची भांडारां आमचे पासत. ऑल द रिसोर्सीस ऑफ दिस अर्थ आर फॉर अस. दे आर सायन्स ऑफ लव. दे आर गिफ्ट्स ऑफ लव. ती आमच्या मनान हाडुया. आमच्या दोळ्यांचेर फांकली. सगळ्याहून व्हड देणे सृश्टीचे आमकां उदक आमच्या तोंडाचेर शितळकायेन व्हांवलें. आमचें तोंड निवळ करून देवाची तुस्त करूंक तयार जालें. ओ वारो आमच्या नाकाच्या पुडयांनी भितर सरून
आमकां प्राणवायू दिलो. आमी जिवे प्राणी, हे सृश्टीची भांडारां देवाची, आमी ती घेवन फुडें चलत रावपाक आमकां आपयली. आमचेच सारकी आनिकूय जायतीं रचना, झाडां पेडां तशेंच जनावरां देवाची रचना ही सृश्टी सोबीत करता. ही सगळी देवाच्या मोगाची आनी आपुरबायेची रचना. ह्यो रचना देवाक वाखाणटा, दिनवासतात आपल्या आसण्यान आमचे भाशेन घडये ती उलोवंक नको, आमचे भाशेन ती गितां करूंक नको, पूण एकल्याचो आवाज, एकल्याचे आसणे, एक रचना देवा मुखार देवाक दिनवासूनशी येता. तांचे पासत देवाक आर्गांनी तुज्या मनान हाड ही सगळी बरी बऱ्यो वस्तू ज्यो देवान रचल्यात आमचे पासत. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. The purple-headed mountains, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them everyone. All things bright and beautiful,
creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well, things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. The good God made them all. हें सगळें जें दिसता, हें सगळें जें आसा तें ताणेंच जेजूचेर नदर दवर आनी सृश्टीच्या सगळ्या देण्या पासत तुज्याच उतरांनी तुज्या मागण्यांतल्यान देवाक आर्गां दी. हे सृश्टी पासत माग, हे सृश्टीच्या रचना पासत माग, व्हडल्या ताळ्यान तुज्या मागणी देवाक उबार. बाबा तुका आर्गां दिता, दिनवासता, वाकाणटा, तुजी स्तुती करता. वायचो दीस तुवें आमकां फावो केलो देखून नवो स्वास तुवें आमच्या कुडीन घातलो आनी कृपा आमकां दिली. तुज्याची हांव मागला जेजू तुका आर्गां दिता, दिनवासता. जर दिसाक तूं आमकां नवें जिवीत दिताय, नवी वस्तू आमकां दिश्टी पडटात, नव्यो वस्तू तूं घडटाय. हे सृश्टीचेर तूं आमचे आशिर्वाद घाल मागला जेजू. जी बिगडत वता ती बिगडना जावपाक मागला जेजू. तूं आमकां जे कोण पळय बिगडटात तांकां जाय मागला जेजू. तांकां कृपा, बळ, स्ट्रेंथ दी मागला जेजू. तांची ती सोयरणान त्या सोयरणान येवन हें सगळें प्रोटेक्ट करपाक जें बरें आसा तें वायट जायत वयता मागला जेजू. तूं राग सांबाळ मागला जेजू. तेच भाशेन आमी रोचना मागला जेजू. तुवें आमकां रोचल्या सगल्यो वस्तू दिवन ह्या संवसारांत तुवें आमकां रोचला. ताकाय लागून तुका आर्गां दिता, दिनवासता मागला जेजू. आनी आमची कूड बरे भाशेन आमी सांबाळून तुका चिटकोवन रावपाक वायट येता तें आमचे वयर सगळें पयस कर म्हूण मागता मागला जेजू. तूं राग सांबाळ मागला जेजू. तेच भाशेन मागता मागला जेजू. जायतो लोक तरेतरेच्या दुयेंसांनी कोश्टवता, थोड्या दुयेंसांक इलाज मेळोंक ना, तांकां तूं राग सांबाळ. आनी जे पळय डॉक्टर आनी नर्सीस लोकांचो परामर्श करतात तांकां तूं राग आनी सांबाळ मागला जेजू. तांकां जेजूची कृपा आनी तांचो पवित्र आत्मा तांचेर घाल आनी सगळें बरे भाशेन लोकांक ट्रिटमेंट करपाक जेजूची कृपा आनी बळ तांकां फावो कर म्हूण मागता. तेच भाशेन ह्या वेळार रामन काणकोणकाराचे पासत स्पेशली मागता मागला जेजू.
ताकाय त्या दिवसांतलो हे पिडेंतलो ताका जे पळय मारून ताका बेडाचेर अजुनूय कश्ट वता मागडा जेजू ताका तूं बरी सावत बरी भलायकी दी आनी ताका परतून सुरक्षीत गोट कर मागणा जेजू आनी आमचे गोंयचे शार ताका सांबाळूंक तुजी कृपा आनी बळ ताका फाव कर म्हूण मागता आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Thank you, Lord, for this ecosystem in which we all live. Thank you, Lord, for the creation, for the living and the non-living. Lord, you have thought of each and every thing in this world. You have given it to us to take care of it, Lord. Give all of us the strength, Lord, to listen to the cry of the earth. We thank you and praise you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. सृष्टीच्या सांबाळणारा, सृष्टीच्या चलयणारा, ही सगळी सृष्टीची देणी, ही सगळी रचना तुका आमी उबारता. हे सृष्टीचें रोडणे, दुर्बळांचें रोडणे तुजे मुखार उबारता. जे पेरीग आमचेर आयिल्लें आसा, जी क्रायसीस आमचेर आयिल्ली आसा ती तुका उबारता. सगळें तुवें आमकां दिलें देखून आमी आनीक तुजे मुखार घडये रडूंक जायना, तुका आर्गां दिनवास दीत रावूंक जाता. ही सगळी सृश्टीची भांडारां तुवें आमकां दिल्यांत ती राखूंक, सांबाळूंक आनी तांचो वापर करूंक आमकां जण एकल्याक, आमकां मनशांक जबाबदार कर. भो करून जांच्या हातान जुपटी दिल्ली आसा, जांकां जबाबदारी सोंपयलेली आसा,
तुजे रोसणेची निगा घेवंक तांकां तुज्या दोळ्यां खाला दवर, तांकां तुज्या हाता खाल दवर. आमची बदलणी इकॉलॉजिकल कन्वर्शन आमचें जावन आमची मनां आमची काळजां बदल, आमची आशा तुज्या हातान घे. ती बदल आमकां उदार मनाची आनी तुजी कृपा सदांच मागून आनी मानून घेतल्या सारकी कर. सोबीत सुंदर फुलां पासोन विचित स्वादीक फळां खातीर मोडबावेल्या सवण्या पासोन दोर्या तुले मासळी खातीर बाबा तुकार नांव दिता तुझ्या मोगाक गायन करता. बाबा तुकार नांव दिता तुझ्या मोगाक गायन करता. सूर्या चंद्र तारा पासोन वाऱ्या पावसा विजां खातीर चोरी नदी दोर्या पासोन फातरां कोडपां दोंगरां खातीर बाबा तुकार गांदिना तुझ्या मोगाक गायन करता. बाबा तुकार गांदिना तुझ्या मोगाक गायन करता. जेजू पुनः जीवन करून स्वर्गार मोहिमेंत वेलोय देखून पवित्र आत्म्यान तुझ्या मोगाक आमच्या काळजांत घालाय देखून. बाबा तुकार गांदिना तुझ्या मोगाक गायन करता. बाबा तुकार गांदिना तुझ्या मोगाक गायन करता. One of my favorite gospel passages is Luke chapter 10. It begins with Jesus sending out 72 of his followers on a big mission trip, and in the middle of the chapter they return, telling Jesus about all their successes. They say, "Lord, even the demons are subject to us because of your name." Hello, I'm Father James Kubicki, and in this passage, Jesus shares their joy, but he also cautions them. He tells them that, yes, he saw Satan fall like lightning because of their work, and he acknowledges that he did indeed give them power over their spiritual enemies. But then he says, "Nevertheless, do not rejoice because the spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven." Jesus knows that we often find our identity in external things. Perhaps we base our identity, our sense of self-worth, on how we look, but good looks won't last forever. Or maybe we find our sense of well-being in what we do, in performance, in success. But that too will come and go. There is one solid thing on which to base our identity, and it is indeed our deepest and truest identity. I am a child of God, a son or a daughter of God the Father, who loves me with the same infinite love with which he loves his beloved Son, Jesus. That's your baptismal identity that no one can take away from you. You may not always live like a beloved son or daughter of God,
but that is who you are. So believe it and live it today and every day. आमची काळजा मुरगोटा आमची मन उल्हासतात जोय 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 सोबेस्पोरा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक आमी करीत भाशेन मान दिवन आयज ही मिसाची भेट भेटयतना आयचे इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वासून अविनाश फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता ताचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पियेदाद वाज हेच्या ओतम्याक म्हयन्याचो उगडास करून देवान एका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी त्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटीन मागुया आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात लाविया वाज आनी रेजिना मर्सी लुकस देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात लाविया वाज आनी फामील लिनो लोबो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता इग्रेजा पिटर बार्बोजा जीना रुई कॉस्ता दाबोली बाल्बिनो रोज गियाव एलिगांजा आबेल पेरेरा आल्त दाबोली जॉन फेर्नांडीस बिहाइंड NSD रासल डिसुजा रेजिना मुंदी सुनील इसरानी आल्तू चिकाली हॅरिलाड किंग ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मायची भेट कुरपेची आनी आशिर्वादाची जावंक तांचे पासत मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया बो करून जी कोण बरी नात आपणा पासत मागूंक लायला जे कोण त्रासान आसात तशेंच आमचे सृश्टी पासत सृश्टीच्या राखणदारां पासत आनी सृश्टीची जबाबदारी घेतल्या पासतूय आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं आयज पयले वाचपांत बारूक हो सगळें अविस्वासपण पोरजेन केलें देवा सवें ताचें भोगसणें मागता इतलें अविस्वासपण देवान इतलें बरें केलें पूण जाबाब देवाक बरो मेळूंक ना सदांच गुणगुणप अमकें ना तें ना हें मेळूंक ना तें मेळूंक ना गुणगुणप आनी सगळें उगडास कोत्ता बो करून इजिप्तांतान इज्रायलाक येता तेन्ना ही सगळें कितें घडलें तितलो उगडास कोत्ता आनी आमी वायट केलें म्हणून
देवा लागीं बोगसणें मागता. तर आमचें फाटलें जिवीत केन्ना केन्ना उगडास करून आमी बोगसणें मागपाक हें देण्या मिसांत आमकां मागुया. आनी मिसान आमकां फोव तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटान बरें सोडून जायती पातक्यां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासवाक बायगो सदांच करपाक मरी सगळ्या युद्धांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं तोरात म्हणून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या सोर पदवीदार बापा, जेचे कुर्साच्या गुटा वरवीं ती आमकां जी करून घेतली आनी ताचे पुनर्जन्मा वरवीं सासणे मोहिमेक आमचेर तुवें मोर मारलें. येदा तुजे दुवेक हे जिविताचे सर बांदपांतली सुटोय आनी जे विस्तोल्या सांगाता तुजी महिमा बगूंक तिका फाव कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे चवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक. बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुमी अशें म्हणूंक जाय, सर्वेस्पोर आमचो देव सारको प्रमाणीक, पूण आज आमी भोगतांव ती लॉज खरेंच आमकां फावो. जुदाच्या लोकांक आनी जेरुसलेमांत रावतल्यांक, आमच्या राजांक आनी कुवरांक, आमच्या याज्ञिकांक आनी प्रवाद्यांक, तशेंच आमच्या पुर्वजांक, कित्याक सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार आमी पातोक केलां. ताचे उतराक पाळो दिवंक ना. आमी सांबाळच्यो म्हूण जाणें आमकां आज्ञा दिल्ल्यो त्या सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर काडले त्या दिसा थावन ते आयज पर्यंत सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवंक ना. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आयकोनासतना आमी अविश्वासी जाल्या. दूद आनी मोव व्हांवता तो देस आमकां दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक सर्वेस्परान इजिप्तांतले भायर काडले त्या दिसाक ताणें आपल्या सेवकाक मोइजेसा उदेशी आमचेर फर्मायलोली विघ्नां आनी शिराप आमचेर पडल्यात. आमी आयज भोगतांव तींच विघ्नां. आपलें उद्दोर पोरगोटूंक सर्वेस्परा आमच्या देवान प्रवादी धाडले आसतना आमी तांचें उतर आयकलें ना. पूण जोण एकल्यान आपआपल्या खोट्या काळजाचो वाद चलोवन आमी पोरक्या देवाची सेवा केली आनी सर्वेस्परा आमच्या देवा मुखार वायट तें केलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पुतून म्हणुया. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यांत. तुजें पवित्र मंदीर ताणें बोश्टायलां. जेरुसल्याचें गोठ्ठाण करून सोडलां. तुज्या चाकराची मोडी वाऱ्यावेल्या सोण्यांनी बोचून सोडली. तुज्या भक्तांचें मांस सावजांक गिरासून दिलें. जाबाब. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आख्या जेरुसल्यांत उदक्याच्यो जोरी कश्यो रगत विखरायले. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. शेजारच्या लोकांक आमी केडणेचो माल जाल्या. भोंवतणचीं राष्ट्रां
आमकां हांसतात, आमची केबाडां कुत्तात. अशें केन्ना पर्यान सोर्वेस्परा सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यान उज्यावरी तुजो राग पेटलोलो उरतलो? जाबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सोर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबे तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यां एकदम दोलदिरीं. जाबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सोर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवोंडारा. आमची पातकां बोगोस सोर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जाबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सोर्वेस्परा. उद्गार. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सोर्वेस्पराचो ताळो आयकात. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून म्हणलें, ए कोराझीन तुजे कोटा, ए बेतसायदा तुजे कोटा, तो तुमचे मदें केल्यान ती विजमिता. तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबड्याचो सांकोटो घालून आनी गोबरान बसून तेन्नाचे तेन्ना ती प्राचीत कोत्तेलीं आसलीं. जोडटेचे दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमची इतली खोराय जावची ना. आनी काफारनांव तूं वयर सर्गार पर्यान पावतेले म्हूण रावतात. कितें एम कोण पर्यान तूं सकला शेवटितेलें. तुमचें आयकोता तें म्हजें आयकोता. तुमची बेपरवा कोत्ता तो म्हजी बेपरवा कोत्ता. आनी म्हजी बेपरवा कोत्ता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा कोत्ता. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेन्ना हें बारूक प्रवाद्याचें पुस्तक आमी आयकलां, एक उगडास येता म्हाका. एक ग्रूप आहा भिणान बांद आमी जाणाव, आल्कोहॉलीक अनॉनिमस. आयकलां तुमी? एक ग्रूप जे सोरोप येवन बेबदे जाल्यात ते बरे जावपाचे. आनी एकूच उपाय भिणान बांदू जायते जाण टॅबलेटी घेतात बेबदो म्हणजे सोरो वाटावपाक. पूण ते वखद न्हय, वखद मागणें. बेबदो आहा तो बरो जावपाक मागणें. आनी हो एक ग्रूप पयले पावटी अमेरिका गेलो तेन्ना पयलें सांजेचे व्हडलें हॉल आहा थंयसर एकठांय जाता. हांव पळोवंक गेलो कितें काय म्हूण. पयल्यार एक ग्रूप. हांव बांदां सोलना आसलो आनी बांदां सोलना थंयसरतान थोडे म्हजे फिरगोसकार एक ग्रुपा वयताले. वेलीं हॉलांत आयताराच्या आयतारा वेलीं हॉलांत ही मिटींग जाताली. कितें कोत्तात ते? बरो जावपाक कितें कोत्तात ते? उठोन पयलें उठो तांचें सकाळीं उठोन बेडी वयलें उठ्ठा आसतना हांव एक बेबदो, आपण आयकूंक येता ते भाशेन हांव एक बेबदो.
आनी हांव एक बेबदो आनी हाळटा तो कसले दोशेर हांव पावला, कसले दोशेर हांव पावला. आनी जेन्ना हे मिटिंगे वयता तेन्ना ते उलोवंक सोदता तेन्ना पयलो उठोन म्हणटा हांव एक बेबदो. म्हणटच हें काळजांतान तो उडकून घेता, काळजांतान तो उडकून घेता. आनी खरेंच जायते जाण सोरो सोडून बरे जाले, जायते जाण सोरो सोडून बरे जाले. तर देवान आमकां मीस सुरू करच्या आदीं हांव पातकी दिल्या. खरें आमी काळजांतान म्हणटा काय तें हांव पातकी, हो सदांचें जालां. काळजांतान म्हणटा काय हांव पातकी, हो सदांचें जालां. हांव एक पातकी, हांव एक बेबदो, हांव एक पातकी, हें काळजांतान म्हणटा काय आमी. काळजांतान म्हणटा जाल्यार ही मीस जालें म्हणटच हो वायट, तो वायट, तो वायट खबर चलतात मागीर. हो वायट, तो वायट. मिसा हें म्हणा हांव पातकी, मिसाक हें म्हणा सुरवातेक हांव पातकी. हें खरें म्हणलां जाल्यार हांव ताका हाका बोट दाखोवचो ना, हाका ताका बोट दाखोवचो ना. खरेंच हांव एक पातकी. म्हजी जीब दामून दवरतलो आनी हांव पातकी आहा तो बरो जावपाक वावुरतलो. जे आयज दोनीय वाचपां आयज आमकां सांगतात, दोनीय वाचपां. बारीक प्रवादी नियाळटा कितें जालां आमचें जिवीत, फाटलें जिवीत कितें जालां आमचें. सगलें अनुपकारपण, सगलें अनुपकारपण. आनीक लोकांक उगडास करता, लोकांक उगडास करता. देवान आमकां इतलें बरें केलें, इतलें आमकां बरे भाशेन हाडलीं, बरे भाशेन चलोयलीं आनी बासायल देसांत पावयलीं. पूण आमचें जिवीत पळोवंक गेल्यार सगलें वायट जालां, वायट जालां. हें गरजेचें आमच्या जिविताचें नदर मारपाक पिणान बांदो गरजेचें. हो पातकी तो पातकी बोटान दाखोवप सारकें न्हय. हांव मिसाक हांव पातकी कित्याक म्हणटा तर, हांव मिसाक हांव पातकी कित्याक म्हणटा तर, दुसरें पातकी जाल्यार. तर आयज वांजेलूय तेंच आमकां सांगता पिणान बांदो. बेतसायदा, कोराजीन तुज्या कोटा कितलीं अजापां, कितल्यो मिलाग्र्यो हांवें केल्यो, कितल्यो मिलाग्र्यो हांवें केल्यो. पूण कांयच तुमचो जाबाब मेळूंक ना, कांयच तुमचो जबाब मेळूंक ना. आनी उपरांत म्हणटा तीर सिदोन गांवांनी केल्लें जाल्यार ते आपणाचो साकोटो घालून गोबरांत आपणाची बसून पिराचीत कोतिल्लें आसलीं. कित्याक म्हणटा तीर सिदोन गांव जावन आसात भिडांत बांदो ओनबाड त्याचो. आनी हो गांव जावन आसा कोराजीन, बेतसायदा जुद्यांचो. जुद्यांक अदीक देवाचें उतर पावलें, जुदेव लोकांक अदीक देवाचें उतर पावलें. पूण तरी आसतना कांय बदलप जावंक ना. मिलाग्री ताणें पळयल्यो, सगळें ताणें पळयलें. आनी आयज अशें म्हणटा जेजू उपरांत तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता, तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता, म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. तर भिडांत बांदो कालतेपण आमकां गरजेचें, ल्हानविकाय आमकां गरजेची. हांव खरेंच पातकी, खरेंच पातकी. आनी पातकी हांव पातकी म्हणटा आसतना हें काळजान ताण भायर सरोंक जाय. सदांचें जालां जायते फावटी तोंडांतूच, तोंडाचूच भिडांत बांद. हांव एक बेबदो, काळजान ताण म्हणटा तो सगळे बेबदे आसलेले बरे जाले. भिडांत इतले बेबदे आसले. हांव सोल्ला वयतालो तेन्ना वेडे वयतालो तेन्ना एक भुरगो आसलो कार्मो म्हूण, सिमिनारी आसलो तो. सुना सोडी ताणें, सालिगांव मेळ्ळो तो म्हाका. पूण बेबदो जालो, पूण बेबदो जालो ते मिटिंगे येतालो तो बरो जालो, सोरो बरो सोडून दिलो भिडांत बांद. तर असलें मन आमकां जाय. आमचें पातकी सारकी जावंक जाय ती भिडांत बांद. नाजाल्यार बायलां वचून म्हणटलें हांव हो पातकी तो पातकी सगळें दुसऱ्यां बोट दाखयतलें हांव भिडांत बांद. आमचें पातकी म्हणून सारकी जावंक ना ती.
बेटोनेन गीत घेऊया C20 पेज नंबर 36. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुझ्या नात्या बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमे आमच्या नाट्य भोगेत सोबीच्या आदमात सर्वेस्पूत मानून घेऊ. कोणवाड्या बापा मरून मोहिमेक पुनः जिवन जावचे खातीर जेजू क्रुसार मेलो आनी पुनः जिवन जालो. हो ताचो वाकाणणेचो आनी फारीकपणाचो येवन मोयपासान मानून घे आनी हे संवसाराक अंतरले पेदाचे दुवेक मोहिमो जिविता उठूंक फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिनवा. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर कळे आनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओकाय दोनेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे मोगाचे पुतार मनशा कुर्ते रचले ताचे वरवीं हांवें आमकां सारक्याची केली. एका ती सोडी रोचना दोनांक तुजी कोता तुजी सेवा प्रथमे तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळी तुजी पोरसा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता ते सातां भोगतांची सोबा ती सगळ्या देवतां सांगा ती संतोसान आमी निरोतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता जय. सर्गी तुका जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड रगत.
आपलीच कुशीन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेश परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुमिया जेजू आमी तुका खाता आनी एक ते पियेता विद्वेश पावटी वैभवान येसो आमी तुझे मरण परगोटा. पापा इच्छा मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कुळार गोशितल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकूरनी पियेदादाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें 1 म्हयनो फाटीं आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जुताय पवित्र आत्म्याचे एकवणादर बापा सर्व मनून आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमचे सुम्यान आमचे सगळें व्हडलीं व्हडलीं अजापां केलीं. इतलें अजापां करून आमी अनुपकारी जाल्या. कितलें वायट आमी केलें. जबाब आमी दिवंक ना. बरेपणान द्याक असलें सगळ्यो गुन्यांव आमचे काळार दिश्टी पडटात. तर ह्या वेळार त्याला बोगसणें मागून सगलें आमच्या आपा म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या जेन्ना पवित्र तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संसारांत आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तें पडूंक दिनाका वायटांतल्यान. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडेन जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरणरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान अतिरिक्तांव. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. सिमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ.
जो शेत राजवूत चलयताय सासनांच्या सासनाक सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे सेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो जेजू ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा. हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हज्या किरकोळ म्हजो मनशाक जाल्यार ताची Tudzie suchun, tudzie omin,
प्रार्थूया. स्वर्गीचे बापा, सासनाच्या जिविताचे संस्कारान वांटो घेतल्या उपरांत विस्वासान जागे मागता पेदाद आमचे भयणीक पृथ्वेच्या कोरारां तुवें वांटो दिलोय तशें आतां हे संस्कारा वरवीं तिका पूर्ण निर्मोळ करून जेजून जोडले सर्गीचे शांतीन सासनांक तिका वांटो दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां शेनवार आनी पयलो शेनवाराचे देवस्थान आमचे इगोजेन चलता 12:30 फाल्यां हें देवस्थान सुरू जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया R23 पेज नंबर 187.